नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. प्रोग्रेस हायस्कुलाचे शिक्षकान लैंगिक अत्याचार केल्ले चलयेन केलो आत्महत्येचो यत्न. स्वताक लावन घेतलो उजो. चली 80% भाजले. आरोपी मात जामिनाचेर भायर. अनुदानित शाळांनी थळाव्या भुरग्यांकूय घेवचे म्हूण सरकार थारायतलो प्रमाण. नेम फुडल्या वर्सा सावन लागू. पाळीनात तांचेर कारवाय. मुख्यमंत्र्यान केले स्पश्ट. शाळा फक्त हुशार भुरग्यांक घेतात म्हूण विधानसभेत बोवाळ. फाटल्या सरकारान भायल्या लोकांक विकल्यांत रेशन कार्डां. बोगस रेशन कार्डाची करची चवकशी. कला सन्मान पेन्शन घेतल्याची वळेरी तपासची. विधानसभेत आमदारांची मागणी. गोंयांत येतल्या उद्देगांक 80% गोंयकारांक रोजगार दिवपाची अट कायद्यान घालप शक्य ना. मात खासा सबसिडी दिवं येता. मुख्यमंत्री म्हणटा उद्योगांक जमीन दितना गोंयकाराच्या रोजगाराचो जातलो विचार. आणि वास्को जाला भक्तिमय. दामोदर भजनी सप्ताह सुरू. भजनी पंगडांनी शारांतल्यान काढली दिंडी. पळयात वास्कोच्या भजनी सप्ताहाचो उत्सव. खबर विस्तारान. प्रोग्रेस स्कुलाच्या शिक्षकान लैंगिक अत्याचार केल्ले अल्पवयीन चलयेन मंगळारा आपल्या घरांत स्वताक उजो लावन घेवन आत्महत्येचो यत्न केलो. तिचेर बांबोळे मेडिकलांत उपचार चालू आसात. चली सुमार 80% भाजला. हे केशींतलो आरोपी शिक्षक कन्हैया नायक जामिनाचेर सुटिल्ल्यान आपणे भियेवन आत्महत्येचो यत्न केलो अशें त्या चलयेन पुलिसांक जबानीक सांगलां अशें खासा सुत्रां कडच्यान कळटा. पणजेचे पुलीस हे केशीचो तपास करतात. सोमारा दनपारां त्या चलयेन रावता त्या फ्लॅटात स्वताक उजो लावन घेतलो. त्या वेळार ताची जाणटी आजी फ्लॅटात आसली. तिका घडणुकेचें कांयच कळूंक ना. दनपारां जेवपाक घरा आयिल्ल्या चलयेच्या बापायन चलयेक लासल्या ती पयली आनी रोखडीच जीएमसीत व्हेली. चली सुमार 80% जळ्ळ्या. प्रोग्रेस स्कुलात शिकतना तिचेर ताचोच शिक्षक कन्हैया नायकान लैंगिक अत्याचार केल्ले म्हूण आरोप आसा. त्या केसीत चिल्ड्रन्स कोर्टान कन्हैयाचेर आरोपपत्रूय घालां. 15 दीस फाटीं कन्हैयाची जामिनाचेर सुटका जाली. त्या उपरांत ते चली घराकडेन भियोन दीस काडटाले अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. त्या चलयेचे 10वेचे 3 पेपर सुटपाचे उरिल्ले. ऑक्टोबरांत ते 3 पेपर सोडोवपाचे आसले. त्या खातीर ताका स्कुलात वचचें पडटलें आशिल्लें. त्या वेळार कादयेंतल्यान भायर आयिल्लो कन्हैया आपल्याक त्रास करतलो ह्या भंयान आपणे उजो लावन घेतला अशें त्या चलयेन पुलिसांक आपल्या जबानीत सांगलां अशें खासा गोपांतल्यान समजता. पणजेच्या खासा दंडाधिकाऱ्यान जीएमसीत त्या चलयेची जबानी घेतल्या अशी माहिती पुलीस उपअधीक्षक उमेश गांवकारान दिल्या. Yes, one minor girl has set herself on fire at the house where she is staying, and thereafter she is removed to GMC where she is admitted. She has sustained more than 80% burn injuries. Right now she is under treatment. Her statement is recorded by a magistrate, which we call as a dying declaration. नाही ताणें सांगलो आपणे स्वता घालून घेतलो म्हणटकूच आतां आमी तातूंतल्यान फायंड आवट करपाक न्ही बाकी घरान कोण आशिल्ले कितें आशिल्लें तें फायंड आवट करपाक न्ही. ताका रिजन हें दनपारां जालें सादारण एकाचें कित्याक पुलिशेक इन्फॉर्मेशन एकाक सुमार आयिल्लें. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ आनी प्रज्योत पेडणेकार. अनुदानित शाळांनी थळाव्या भुरग्यांकूय घेवचे म्हूण सरकार प्रमाण थारायतलो. शार आनी गांवांतली लोकसंख्या आनी अंतराचो विचार करून ह्यो अटी थारायतले. फुडले शिक्षणीक वर्स सावन हे नेम लागू जातले आनी ते पाळनाशिल्ल्या स्कुलांचेर कारवाय जातली अशें शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. मडगांवची कांय अनुदानीत स्कुलां रिजल्ट बरो लागचो म्हूण भुरग्यांक वेंचून घेतात, थळाव्यांक घेनात असो मुद्दो विजय आनी दिगंबर कामतीन काडिल्लो. शार आनी गांवाचो विचार सरकारान एकसारको करचो न्ही अशें विरोधी पक्ष फुडारी राणेन सुचयलें. In my constituency there is a school which has been given all support by the government. The school is in my constituency, yet no admissions have been given to letters which the Honorable Chief Minister has been kind enough to give me. He has given me letters, but the letters did not have any benefit because they were not honored by the school management. So I request the government to revise the guidelines for admissions and enforce these guidelines
तर एक कारण ह्यो गायडलायन रिवायज करपाची गरज आहा. आय एंटायरली एग्री विथ युअर प्रिंसिपल. वी हॅव हेल्प्ड स्कूल्स म्हणजे वेदर इट इज BJP government or whether it is Congress government. Both the governments, all governments have been helping schools going out of the way normally. कित्याक भुरग्यांचें शिक्षण बरें जावचें हाची इच्छा सगळ्यांकूच आसता. ह्याय स्कुलाक भरपूर मदत केल्ली आसा. पण मदत करता आसतना तांच्यांनी सरकारी गायडलायन ज्यो आसा ताका थोडें पालन करचें. पण त्या खातीर गायडलायनूच मातश्यो फाफेराव आसा त्यो टायटन करता सो दॅट नेक्स्ट इयर certain percentage of student has to be admitted within 1 kilometer primary aka and within 2 kilometers or 3 kilometers for secondary. That exact nature of guidelines we will decide. Speaker sir, ह्या the presentation म्हणजे स्कूल जे आहा तातून थंयच्या लोकांची जमनी गेल्ली आहा म्हळ्यार 5 रुपयान स्क्वेअर मीटर दिले आसतले तांकां आणि व्हडले फील्ड सारखे आणि ते गांवांतले म्हळ्यार सारखे एट स्टोन थ्रो डिस्टन्स those people do not get admission there. फुडल्या वर्सा ते कितें कायदे आसात रेग्युलेशन्स आसा हाजे कोणें जर तूं पालन केलें ना जाल्यार देर वील बी डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग अगेन्स्ट एनी वन इफ दे डोंट फॉलो द गायडलायन. As far as cities are concerned, so they are more crowded. There are tall buildings. So the same thing may not apply to the rural area. You can have separate guidelines for the city because एक शाळा 1 किलोमीटर भितर आसूं शकता सिटीन. पण ती गायडलायन तुम्ही सिटीची आमच्या ग्रामीण भागातली सिटीक लावू नाका. आणि हो प्रश्न शहरांनी आसा आणि थोड्या स्कुलां पुरतो आसा जी बरी स्कुलां. एवरीबडी वॉन्ट्स एडमिशन इन दोज स्कूल्स आणि जाता कितें की मॅनेजमेंट ह्यो गायडलायन सारक्यो फॉलो करना. ताका लागून कोणाक एडमिशन मेळटा खंयच्यान घेता कांयच कळना आणि दे ट्राय टू सिलेक्ट द क्रीम. म्हणजे प्रत्येक स्कूल गोज फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट स्टुडंट. त्यामुळे म्हाका दिसता ह्यो गायडलायन मॅनेजमेंटा कडेन हांव चर्चा करता. म्हाका सादारण तुमचे व्यू पॉयंट खबर आहा ताजेर हांव करता. फाटल्या सरकारान भायल्या लोकांक मोठ्या प्रमाणात रेशन कार्ड विकल्यात. कळंगुटे थिये असले प्रकार घडल्यात. सरकारान हे गजालीची चौकशी करची म्हूण थंयच्या आमदारांनी विधानसभेत मागणी केली. नागरी पुरवण खात्याच्या अर्थसंकल्पी मागण्याचेर भाजपाचे आमदार उलयताले. कला सन्मान पेन्शन घेवपी कलाकारांची वळेरी तपासून पळोवची मागणी कांय आमदारांनी केल्या. In the last 5 years, a lot of migrants, especially people from Bangladesh, Nepal, have got hold of ration cards. It is necessary to investigate how they managed to get the ration cards. It is necessary to investigate the slums in Kalangut constituency, how the slum dwellers got ration cards. They also have a ration card in their native place, wherever they come, and they also make a ration card over here. This requires immediate checking from the Department of Civil Supplies, whether they legally hold a ration card or whether it is purchased. रेशन कार्डां डुप्लिकेट जाता ती जाता आनीक तीच डुप्लिकेट कार्डां डेमोक्रेसी डिफीट करपाक वापरली गेली वता. हांव डेमोक्रेसी डिफीट करपाक कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, कारण एक रेशन कार्ड घेता मागीर तो वोटिंग कार्ड करता आनी जे लोकांक इलिगली पावराचेर येवं जाय ते पावराचेर येता. It is an undeniable fact that theatre has played a major role in keeping the Konkani language alive during the Portuguese rule, where the language was suppressed. It has never been extended any state patronage, even during the Portuguese time and even in the post-colonial regime. फाटल्या फावटी खूप कलाकार गोंयांत जाले. अचानक कलाकार इतले वाडले कशें म्हाका खबर ना, कारण कलाकारांक मानधन मेळटालें आनी त्या मानधनान हे फावटी तुमी वाड केल्या, बट फाटले फावटी कलाकारांचो रेशियो वाडलेलो. प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान भलतेच म्हणजे जो नाटकान एक फावटी पार्ट केलो जाल्यार तोय कलाकार जाला, कारण तेकाय पेन्शन येवपाक लागल्या. ते ह्या फाटल्या कलाकारांच्या चेक लिस्टाचेर तुम्ही एकदा चेक करपाक जाय, जेणे करून खरेच ते कलाकार आसा काय कितें, तांकां खरेच ते पेन्शन मेळपाक जाय काय कितें हाजेर तुमी मातशें लक्ष दवरात. The Department of Art and Culture has sent notices to certain artists who were receiving Kala Sanman Yojana. I think the department could do well. That amount is not much. It is hardly
per artist, it will be hardly 5,000, 6,000 or 10,000 at the most. But in good gesture and by keeping a good heart, we should pardon that amount to them, and we should tell them that okay, we are writing it off, but don't be after them. It's very insulting to an artist, I believe, and so as an artist I make this humble plea to you. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.